पॉल मॅक्स म्हजो स्टुडंट फिलॉसॉफीचो. हांवें ताका राशोल सेमिनारींत फिलॉसॉफी शिकयल्या. स्टुडंट आसतना ताका झाडांचो खूब मोग, सुयंबाचो मोग. तो धाकटी झाडां माती घालून पोतयेंत घालून आपल्या जनेलार दवरतालो सेमिनारींत. ताचे तो गांव केपें, जंय तो शेतां मदें वाडला. तांगेर गोरवां आसलीं म्हणटच सुयंब ताका चड मोलाचें. आनी सेमिनारांतलें शिकप करचें करून ताणें PhD केली इन झुऑलॉजी, इन बॉटनी. आनी ताणें स्पेशलायजेशन केलां इन मॅनग्रोव्स. आनी त्याच खातीर जेन्ना पर्यावरण ताचो इबाड जाता तो मोठ्या ताळ्यान उलयला. खंय खंय इनजस्टीस आसा ताचेर तो आड उलयला. ताणें थंयच्या शिकालीन तो आसलो आतां थंयच्या तरणाट्यांक जागृत केल्यात. शेतां रोयना आसलीं तीं तरणाट्यांक घेवन ताणें शेतां रोयल्यांत. तांदूळ ताणें विकल्यात. सो असो भुरग्यांच्या काळजांत पर्यावरणाचो आनी सुयंबाचो मोग घातला. तो एक मदर नेचराचो वॉयस, आवाज. थोड्यांक जायत्यांक तो वायटाक पडला. जे पर्यावरण काबार करतात, जे इनजस्टीस करतात तांकां असलो ताळो वायटाक पडटा. जेन्ना जेजू स्वताचेर उलयतालो इस्रायलांत, फारिजेव ज्यूज ताचेर कोंद्र जाले आनी ताका तांणी खांदार कुरीस घालून कालवारच्या दोंगरार जिवेशी मारलो. पूण स्वताचो ताळो बंद जायना. फादर बॉलमॅक्साक ताणें आपणाची हेल्थ बरी करून सांबाळूंक ना. ताणें आपणाच्या हेल्थाचेर लक्ष घालूंक जाय आसलें, तें घालूंक चुकला. तो आपूण सारको हेल्दी आसलेल्या भशेन वावुरला आनी ताका लागून म्हाका दिसता अशें जावंक पावलें. पूण ताका म्हाका दिसता ते प्रमाणे बेस्ट ट्रिटमेंट जेम्सीन मेळ्ळा. आनी जेम्सींत जे डॉक्टर्स आसात थंय स्पेशली इन द हार्ट डिपार्टमेंटांत बरे दोतोर. आय डोंट थिंक दे वील बी इन्फ्लुएन्स्ड बाय एनीबडी एल्स. लोक कांयचे काय उलयता, म्हज्या मनांत तसलो दुबाव कांयच ना. ताका बरो ट्रिटमेंट मेळ्ळा, ताचो टायम पावलो, देवान ताका व्हेला. पूण ताळो बंद जावंक ना. द वॉयस ऑफ मदर नेचर ताचे उद्देशी बंद जाला जायत, पूण आनी खंयच्यानी वयर सरतलोच. आनी जीं ताणें तरणाट्यांक तयार केल्यात तीं तरणाटीं मदर नेचराचो आवाज काडटलींच. आनी ताचे सुवातेर आनिकूय कोण वो जायते जाण हें पर्यावरण राखूंक सिन्सियर ऑनेस्ट मनीस ताचे सारकेले वयर सरतले. आमी बुजवण दिता ताचे मांयक, ताचे भाव भयणाक, ताच्या घरच्यांक, जे ताचे फ्रेंड्स आसले, एडमायरर्स आसले, सपोर्टर्स आसले आनी खूब दुखवल्यात ताच्या मनावरीत, तांकां सगल्यांक आमची बुजवण. आनी फादर बॉलमॅक्साक देवाताय शांती.